ओके शॉक प्रॉब्लम कितें जालें हांगा एक्चुअली आयज सकाळीं न्हू आमकां मातशे कॉल मेळ्ळे सम ऑफ द वोटर्स कोण येयले ते म्हणूंक लागले की देर इज अ मिसमॅच इन द सिम्बल्स लायक इन सम कॅन्डिडेट तो सिम्बलूच ना एंड अनदर कॅन्डिडेट हॅज गॉट अ डिफरंट सिम्बल दॅट वॉज ऑथरायज्ड टू हिम ऑन द बॅलेट पेपर. So as per information we received, around 16 people already cast their votes, and these 16 people, some of them had said that the person's symbol only is not on the ballot paper. So immediately it was brought to the attention of the presiding officer, and presiding officer actually is normally allocated last minute, so he said that he'll need to inform the RO. So at the moment the election is on hold, but further orders are awaited from them. They've not given direction, but lok yeta and lok poita, and I think somewhere down the line there should have been some seriousness in checking the ballot paper. And even I remember last evening amche candidate je alle, they were requesting to have a look at the ballot paper to see at least if the symbols are proper, but then I think as per rules they said it is not allowed. पूण आयज मॉर्निंग जेन्ना तेंच्यांनी प्रिसायडींग ऑफिसरान टेक चार्ज घेतले आनी मागीर इलेक्शन स्टार्ट केलें तेच्या पयलीं प्रिसायडींग ऑफिसरान चॅक करूंक नासलें की बाबा सगळें सारकें आसा सगळें काय ना डायरेक्ट इलेक्शन एक्चुअली नो भायर कितें डिस्प्ले केला इफ यू सी द सिम्बल्स आर प्रॉपर वॉर्ड 9 आनी ते सिम्बल्स घातला एब्सोल्युटली प्रॉपर वॉट हॅव डिस्प्लेड आउटसाइड, बट इन द बॅलेट पेपर इट इज डिफरंट. सो आय थिंक समवेअर दे शुड हॅव हॅड चेकिंग और समथिंग डन. आरओ कडे कॉन्टॅक्ट जाला कितें आरोशीन ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आय हॅव कॉल्ड द आरो एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द सेम. सो ही सेड दे आर ऑल्सो स्टार्टेड द प्रोसेस टू चेक वॉट टू डू. आणि कितें सांगला Aro said he is now finding, he is going to inquire and find out on what is to be done. They have not declared anything, whether the election is postponed or cancelled. They have not declared. At the moment on hold. Lok येता आणि वयता because they are not allowing any further voting. खंयचो वॉर्ड हो आनी Ward number 9, Khobra, Calangute. आनी कितले स्टार्ट जाल्ले हांगा वोटिंग 8 o'clock. 8 o'clock. बरी गर्दी काडला तूं पळय हिंगा lines are big lines. People are eager to vote. All have come to vote. But I have gone back disappointed that they cannot cast their vote today. टोटल कितले कॅन्डिडेट आसात वॉर्ड नंबर 9? Total candidates 6 are ward number 9. 6 कॅन्डिडेट्स Yeah, वॉर्ड 6 नंबर 9 candidates. आनी 6 जाणांचे मिसमॅच No, आसा. I think 2 candidates is where the mismatch has happened. 2 कॅन्डिडेट्स Yeah, around 2 candidates, the symbol and the नेम name. There's a mismatch on the ballot paper. वॉर्ड नंबर 9 मिसमॅच जाले म्हणून आयकूंक येयल्या लोकांच्या मध्ये. तुमी क्लियरिफिकेशन दिता? हय सकाळी जेन्ना पळय आमचें वोटींग स्टार्ट जालें बॅलेट पेपर म्हाका दिसता सारकें चॅक करूंक नासलें आनी सिम्बलां सगळीं मिसमॅच जाल्लीं. जशें की म्हाजे जे सिम्बल आसले डेस्क ते डेस्क बॅलेट पेपरार येवकूच नासले आनी म्हाज्या जाग्यार कार घातलेली आनी जे आमचे मुन्ना आनी एक आमचो कलीग आसलो ते कॅन्डिडेट हांगासरलो तेज्या जाग्यार कॅमेरा घातलेलो. तो कॅमेरा एक्झिस्टंट नासलोच कोणाचो. सो यू कॅन से दॅट दीस इज अ ह्युमन एरर वीच शूड हॅव नॉट हॅपन, पूण आतां जाला ताका लागून म्हाका दिसता वी आर वेटिंग फॉर द फायनल order. For the time being, election for ward number 9, Khobra, Vado, Calangute has been called off till further notice. So हांव मागता म्हाज्या सगळ्या वोटरांक कडेन do not come to the polling station unless and until we give you all the final order from the election officer. whoever is responsible for this म्हाका सांग कोण जो रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गजालीक ताजेर सस्पेन्शन वा ताजेर एक्शन घेवपाक तुमी मागणी करतले? ना पळय आमचे इट्स अ ह्युमन एरर सो वी कॅनॉट रियली से आनी आमी ऑथॉरिटी न्हू तशें कितें म्हणपाक.